एप्रिलाची ही गजाल. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेम्स ब्रागांझान वॉटर स्पोर्ट्स, कझिनो आनी बार्जवाल्यांक टेरर अलर्ट धाडलो. एक पत्र गोंय सरकार आनी गोंय टुरिझमाकूय धाडलें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान बरयल्लें हें तें पत्र. पत्रांत स्पश्ट बरयलां तें पळयात. विशय थ्रेट इनपूट. अर्जंट. डिस्ट्रिक्ट कोस्ट गार्ड इंटेलिजन्स इनपुटा प्रमाण कांय देशविघातक व्यक्ती हायजॅक केल्ल्या भारतीय बोटीर कराचीत चडल्यात. दहशतवादी भारताच्या दर्यादेगेर देंवन म्हत्वाच्या आस्थापनांचेर हल्लो करूंक शकतात. मात शॉकाद करपा सारकी गजाल म्हणल्यार गोंयच्या सिनियर पोलीस ऑफिसरांक ताची कांयच म्हायती ना. गोंयचे पुलीस मिडियाक सांगतात तें खंय सागर कवच. प्रुडंटान कोस्ट गार्डाक संपर्क केलो. वरिश्ठ कोस्ट गार्ड ऑफिसरान वळख लिपोवन आमकां सांगलें तें अशें: टेरर थ्रेट इनपूट आयले काय संबंदीत संस्थांक दितात अलर्ट. भारतीय नुस्तेमाऱ्यांची बोट कराची पाकिस्तानांत हायजॅक केल्या म्हूण गोंय सरकाराक कळयल्लें. आपल्या संबंदीत संस्थांक कळोवपाची जबाबदारी गोंय सरकाराची. प्रुडंटाक मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण गृह मंत्रालयाच्या इनपुटा वयल्यान गुजरात, महाराष्ट्र आनी केरळ सरकारान तांच्यो यंत्रणा हाय अलर्टाचेर दवरिल्ल्यो. मात गोंयच्या बाबतींत पोलीस आनी ATSच्या राज्याक कांयच खबर ना. सगळो सुशेगाद कारभार. आतां गृह मंत्रालयान थ्रेट अलर्ट काडला. सगळें घडल्या उपरांत बुधवारा उंचेली बसका जाली. नेव्ही, कोस्ट गार्ड आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. बसका कित्याक? तर सगळें सोडून अलर्ट कोणें, कसो आनी कोणाक दिवचो ताचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.